नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे सायबर सुरक्षा हाजे एपिसोड 9 या 9वाच उपाख्यानाक तुमक सर्वांक स्वागत. अर्थात न्यूसांतू पेपरांतू तुम्ही वाजून आसच्या पुरो APK म्हणल्यार एक फाईल बँका सुकून तुमगेले व्हॉट्सॅपा येता. त्या फाईल तुम्ही आपल्यारी ते ओपन जाल्यारी तुमगेले बँक अकाउंट आसूचे दुड्ड पुरा वत्ता म्हणल्यार एक सुद्दी. हे APK फाईल म्हणा कसले आणि हाजे विशयारी आम्ही कितली जागृती घेवका म्हणल्यार विशयारी आमकां जी माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत तुमकां चुपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता APK फाईल म्हणून सांगून मस्त जनान त्या फाईल ओपन करून तांगेले मस्त अपार दुड्ड नष्ट जाला म्हणले एक विषय आम्ही मस्त वाजलेलो आसा. या APK फाईल म्हणा कसले? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही पुरो जन मोबाईल फोन्स यूज करता असायची. मोबाईल फोन्स दोन नमूने मोबाईल फोन्स आसा, एक फीचर फोन आणि एक स्मार्टफोन. सो फीचर फोनाच्या युजली असेल पुरो कांय प्रॉब्लेम आहे ना. सिंपल जावन सांगता फीचर फोन म्हणल्यार 1100 3300 त्या पुरो आशिल्ले पण तातूंत कसले स्मार्ट फीचर्स कसले आसा. आता मी फीचर फोन आणि एक स्मार्टफोन. स्मार्टफोनांतू रफली सांगता जाल्यार देर आर 2 कॅटेगरीज, एक अँड्रॉइड आणि एक ऍपल. APK म्हणून आम्ही कसं म्हणतो असच पण इट इज स्पेसिफिक फॉर अँड्रॉइड फाईल फोन्स अँड iOS phones, Apple phones are .IPA म्हणे कसं, but that is not applicable to India. Why it is, I'll tell you in some time. Okay. So usually कसं जात म्हणारी आम्ही एक फोन यूज करताना त्या फोन अंतू आम्ही ओनली कॉलिंग आणि SMS फीचर्स मात्र यूज करचे नाही. आम्ही तंतू ब्राउजर यूज करताची, व्हॉट्सॲप म्हणके नमनमने ऍप्स, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप. सो वी यूज प्लेंटी ऑफ ऍप्स. या पुरा ऍप्स म्हणारी ऍप इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ऍप्लिकेशन. सो या ऍप्लिकेशन आम्ही कसं करता म्हणारी दोन नमने ऍप्लिकेशन्स असता. एक आम्ही फोन घेताना तंतू इनबिल्ट जाऊन इन्स्टॉल जाऊन असतात त्या ऍप्लिकेशन्स. अनेक आम्ही कसं करत म्हणारी त्या ऍप्लिकेशन्स आम्ही डाउनलोड करतो. प्ले स्टोर असं डाउनलोड. हा, सो प्ले स्टोर आता तुम्ही कसं म्हणलं दॅट इज द बेस्ट वे टू डाउनलोड. अँड्रॉइडाक आयफोनाक ऍप स्टोर म्हणून असं. सो त्यांनी ऍप स्टोर अदकून करू का आम्ही प्ले स्टोर अदकून. But apart from Play Store, there are many other stores from where you can download. अख्खा मी थर्ड पार्टी स्टोर्स म्हणून आपयताचे. फॉर एक्झाम्पल तुमगेले रेडमी फोन असल्यारी MI स्टोर म्हणून एक असतं. तुमगेले सॅमसंग फोन असल्यारी सॅमसंग स्टोर म्हणून असतं. सो लाईक दॅट देर आर मेनी थर्ड पार्टी स्टोर्स विच युजली इज नॉट रेकमेंडेड. रेकमेंडेड काय म्हणा प्ले स्टोर अदकून तुम्ही डाउनलोड करायचे. बट प्ले स्टोर अंत कंचे ऍप घालका जाल्यार त्यांनी ते रजिस्टर करून का गूगल प्ले स्टोर आवटो मागीर त्या ऍप त्यांनी चेकिंग करताचे. प्ले स्टोर अपडेट जावचे पयलीं पुढे. सो चेकिंग मालवेर आसकी तंतू कसं करता हा ते पुरो त्यांनी पळोवन त्यांनी त्या ऍप त्यांनी अपलोड करताचे. मागीर एनीबडी कॅन डाउनलोड फ्रॉम देर. बट ते अपलोड करतना ते ESRB रेटिंग म्हणून येता. ESRB म्हळ्यार एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेअर रेटिंग बोर्ड. म्हळ्यार खंयचे प्रायाचे न्ही खंयचे ऍप यूज करूं म्हणून. सो आम्ही त्या खंयचे ऍप पळयतना ते फर्स्ट आम्ही ताजें नाव पळयताचे, सायडा कितले डाउनलोड जाला म्हणून पळयता. नेक्स्ट ESRB रेटिंग आसता. नाव सायबर क्रिमिनल्स कसं करता म्हळ्यार तांगेले ऍप्स तांगेले मोस्टली तांगेले ऍप कसं करता म्हळ्यार इट वॉन्ट्स टू स्टील युअर डेटा. बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल. सो तुमगे डेटा स्टील करका जाल्यार खमका जाल्यार त्या ऍप्स तांकां प्ले स्टोरांतू अपलोड करूं जायना. सो तांणी कसं करताची तसले ऍप्स तांणी एक वेबसायटांत अपलोड करून सोडटाची. खंयची एक वेबसायट ज्यो तांणी त्या ऍप तुमकां व्हॉट्सॲपार फॉरवर्ड करताचे. व्हॉट्सॲपार फॉरवर्ड जावन येता त्या ऍप ताजे एक्सटेन्शन म्हळ्यार आतां आमी एक PDF फाईल ओपन केल्यार .pdf म्हणून आसता ताजें एक्सटेन्शन. तुम्ही एक वर्ड फाईल ओपन केल्यार .docx म्हणून असता. एक्सेल फाईल .xlsx म्हणून. तशीची ह्या ऍपाच्या फाईल्साक आम्ही .apk म्हणटाची. .apk म्हळ्यार अँड्रॉइड पॅकेज फाईल म्हणून. अँड्रॉइडाचे एक पॅकेज ते. सो असल व्हॉट्सॲपार आयिल्लो सत्तना जो तुम्ही डाउनलोड केला सत्तना
तुम्ही त्या ऍप तुमगेल फोनांत इन्स्टॉल करूं यू कॅन इन्स्टॉल एंड इट विल शो अप ऑन युअर फोन. बट विषय कसा म्हळ्यार ताजे त्या मालवेअर चेक जाल्ला हांवें ताजे फीचर्स कसं म्हणून पळयला हांवें नथिंग नो सेक्युरिटी चेक्स पूरा बायपास करून आयिल्लें ऍप. सो असल ऍप इट्स व्हेरी डेंजरस दिता म्हळ्यार जनांक ताजे ड्रॉबॅक्स आनी ताजे कॉन्सिक्वेन्सीस कसं म्हणून कळना तांणी कसं करताची तुमकां ते व्हॉट्सॅपान एक मेसेज येता कॅनरा बँकाचे एक डिस्प्ले फोटो लोगो असता डिस्प्ले फोटो एक मेसेज दिस इज फ्रॉम कॅनरा बँक और दिस इज फ्रॉम HDFC बँक खंयचे बँक ते जोटू यू आर युजिंग एन ओल्ड वर्जन ऑफ द बँकिंग ॲप काइंडली अपडेट बाय क्लिकिंग ऑन द link below. So out of 10 people we have seen this, 4 to 5 of them click on. तांणी क्लिक करताची इथं म्हळ्यार कोणी आता एक फोन घेतात ताजे ट्रेनिंग घेऊन तांणी फोन घेनाची त्या मात नाही एक बँका सकून आयला म्हणताना ते ऑथेंटिक म्हणून लेखताची वय बँका दोकून आयला री आता पक्कन एक व्हॉट्सॲपान एक मेसेज बँका दोकून ऍक्च्युअली येता म्हणजे री त्या बँका नाव असता आणि ताके ग्रीन टिक असते म्हळ्यार दिस इज अ व्हेरीफाईड अकाउंट फ्रॉम द बँक म्हणून. बट तुम्ही हंतू पळयल्यार खंयचे एक रॅन्डम नंबर दोकून एक मेसेज येता. सो बँक्स विल नेवर मेसेज फ्रॉम रॅन्डम नंबर्स आणि बँक्स विल नेवर सेंड तुमकां APK फायल्स कोणी पेटयनाची कसले अपडेट असला रे तुम्ही ते ऍप ओपन केल सत्तना तंद मेसेज येता यू हॅव टू अपडेट दिस ऍप म्हणून तुम्ही ते ओत्तीतना प्ले स्टोर आवता डायरेक्टली यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व्ड डायरेक्ट प्ले स्टोर आवता तर तुमकां विंगड फायल डाउनलोड पुरा तशें कसले जायना. सो हानी कसं करताची तर येस म्हणून अपडेट करतना सेक्युरिटी सेटिंग्स ऍक्च्युअली प्रिव्हेंट इट अँड्रॉइडाचे इन्स्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस म्हणून एक ऑप्शन आसा ते ऍक्च्युअली ते ब्लॉक करता अननोन सोर्सा दोकून येताना. बट हानी ते कसं करताचे म्हळ्यार ते अनटिक करी अनचेक करी म्हणून सांगताची ते केल सत्तना इट विल गेट इन्स्टॉल्ड ऑन युअर डिवाइस. इन्स्टॉल केल सत्तना फर्स्ट दॅट ॲप विल आस्क यू गॅलरी परमिशन, कॉन्टॅक्ट परमिशन, SMS परमिशन, कॅमेरा परमिशन अशी पूरा परमिशन्स मोर दॅन नेसेसरी परमिशन्स ते निमगे असता. आम्ही ते येस म्हणून केल सत्तना तुमकां कळीना ते एक ॲप तुमगेल फोन आसा म्हणून. वन्स दॅट इज डन हक्का मी रॅट म्हणून आपयताची .apk फाईल दॅट इज ऍक्च्युअली व्हायरस नाही त्या .apk इज अ नॉर्मल ऍप्लिकेशनाचे फाईल बट दिस इज कॉल्ड एज रॅट रिमोट ऍक्सेस ट्रोजन म्हणटाचे. सो रिमोट ऍक्सेस ट्रोजन म्हळ्यार रिमोटली एकल्यान बसून अटॅक करू शकता. तो कसं करता ही विल हॅव कंप्लीट कंट्रोल ऑन युअर फोन. काले म्हाका एकले मेसेज आयला सर ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ 6.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಕಸ ಮಳರಿ ಮಿಗೆಲ इतले ट्रान्झॅक्शन OTP तश कसले येनी म्हाका म्हूण इट इज नॉट दॅट इट हॅज नॉट कम इट हॅज कम बट सायबर क्रिमिनल कसं करता थंय बसून ते मेसेज आयल सत्तन तो डिलीट करता. इथं म्हळ्यार तुम्ही ताका मेसेज परमिशन ऍक्सेस दिला. सो वॉट एव्हर ऍक्सेस यू गिवन तुम्ही आता कॅमेरा ऍक्सेस दिला रे मस्त जन कसं करताची फोन घेऊन बेडरूम आवताची बाथरूम आवताची. सो ताण थंय बसून तुमगेल फोन आज कॅमेरा ऑन ऑफ कर येता. आता तुम्ही सांगितलं कश करता असतो परमिशन तुम्ही दिला ना. सो यू ओनली गिवन. सो दिस वर्क्स इन अँड्रॉइड फोन्स बट ऍपलाच्यानी कसं केलं म्हळ्यार या जायना तेशतानी एक लायक फीचर हाडयला. सो इफ आय हॅव टू टेल यू हाका मी साइड लोडिंग म्हणून पळयताची ह्या प्रोसेसाक साइड लोडिंग म्हळ्यार एक खंयचे ऍप आमी आमगेले फोनान तू इन्स्टॉल करचे विदाउट ऍक्च्युअली गोइंग टू प्ले स्टोर ऑर ऍप स्टोर साइड लोडिंग. सो फर्स्ट एक पॉइंट सांगितलं अँड्रॉइडाक आमी .apk म्हणून पळयताची ऍपलाक ह्या फायल्स आमी .ipa फायल्स म्हणून पळयताची. IPA म्हळ्यार iOS ऍप स्टोर पॅकेज ऍप्स म्हणून. सो इंडियान थँकफुली आयफोन युजर्सांक IPA वर्क जायना. इथं म्हळ्यार साइड लोडिंग हॅज बीन डिसेबल्ड फॉर इंडियन युजर्स बट युरोपियन युजर्स जाता. युरोपान तांणी कशें आमगेली इंडियान एक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट म्हणून आसा मागीर DPDP म्हणून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट म्हणून तशीची
युरोप अंतू GDPR म्हणे कसं. सो या GDPR ऍक्टा प्रकार त्यांनी कसं म्हणला रे मोनोपोली तुम्ही करूनच कोणाके साइड लोडिंग अरे इन्स्टॉल कोरका म्हणून जेव का जाल्यार इन्स्टॉल करू सोडका तुम्ही पुढे तुम्ही पळोवन आसतलेची ऍपल फोनाक एक सेपरेट चार्जर आशिल्लें लाइटनिंग केबल एक चार्जर विंगड एक आशिल्लें बट त्या GDPR कसं सांगलं म्हणल्यार ना तुम्ही टाइप सीच दिव का म्हणून तुम्ही तुमगेलेच मोनोपोली करू ना म्हणून दे हॅव देअर ओन रेग्युलेशन्स बट युरोपांतू that .ipa files will work. So thai ammi at users mast ya program Europe adokun palitalanka tumk .apk mono Android antettale jo .ipa mono iPhone antettale but whatever it is ash kanche ek file ail satana the first thing that we need to do is immediately delete it no matter from where it comes kon petelare nahi mak Ananth Prabhu na petela Miguel phone hack jawn ascha puro so you never know so कोणी तुमक तसले पेटयलारी दयकोरनु त्या इन्स्टॉल करूवचे नाका जी त्यामुळे केल्स असताना तुम्ही कंप्लीट कंट्रोल तंक मेळटा तानी फर्स्ट तुम्ही नेट बँकिंग वचून ऍक्सेस करू स्टार्ट करताची अमाउंट झिरो जावन वता सो बी केअरफुल तशेलारी आता APK फाईल आयली ಕೂಡಲೇ अशी आपली ಕೂಡಲೇ त्या ದುಡ್ಡು वचने यापर इन्स्टॉल जत्तरी यापर क्वेश्चन्स निमगोन जत्तरता याजवचे तुमगे फोन आता दिसले म्हणजलर काय कसले जायना बट यू हैव टू क्लिक ऑन इट सो तकाची मिगेल एक रिक्वेस्ट पुरजना कसं म्हणणारी आयफोन युजर्स तांते डेव्हलपर ऑप्शन्स म्हण एक मोड असता देखून ते डिसेबल करायचे इफ यू डिसेबल दॅट .ipa फाइल्स तुमगेले फोन अंतू इन्स्टॉल जायना दिस इज फॉर युरोपियन युजर्स सांगता असा त्यामुळे आमगेले GSB कम्युनिटी आमची गेले कोंकणीज लॉट ऑफ देम आर देअर इन युरोप सो त्यांनी या प्रोग्राम पळयत असताची तांगेल किती डेव्हलपर ऑप्शन्स डिसेबल करायचे नंबर 1 नंबर 2 when it comes to Android अंतू तुम्ही सेक्युरिटी सेटिंग्स वचून सेक्युरिटी तंत ऍप्स आसा तंत ऍप्स अंत एक ऑप्शन असता इन्स्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस म्हणून देखून ते टिक कोर नाकाच इथं म्हणल्यार ते आमी परमिशन दिवच्याकनच आमी खंयच्यो ते परमिशन दिनी म्हणजल्यार कोणी तुमके एक .apk फाईल पेटयला रे तुम्ही ते ओतला रे ते इन्स्टॉल तुमगेल फोन जायना अत्या APK फाईल आयल्यारी फोन कसले डॅमेज जातली ना तुमगेल फोनाक बाय डिफॉल्ट कसले डॅमेज जायना इथं म्हळ्यार आमगेल फोन अंतू मस्त सकट डेटा येता वता सो नथिंग टू वरी बाय इट सेल्फ ते कसले करू जायना बट मिगेल एक रिक्वेस्ट पुरो जना कसं म्हळ्यार दयकोन तुमगेल फोन अंतू एक पेड अँटीव्हायरस नमनम अँटीव्हायरस मॅकॅफे बॉडीगार्ड मागिरी नॉर्टन अवास्ट so many of them but free antivirus use करू नाकाची you use a paid antivirus so that कसले वॉर्निंग तुमका तुमगेले Android system दिनी म्हणजलारी at least the antivirus will give the warning वयताची आता फुडी पुरा पळयल्यारी इवन आत्ते कंप्यूटर अंतू आमी एक अँटीव्हायरस म्हणून घालताची तदना कसले एक व्हायरस आयले ट्रोजन डिटेक्टेड नातले व्हायरस डिटेक्टेड म्हूण सांगून त्या मेसेज येत तशिले तशी हंते जे करू साध्य डेफिनेटली अंते तशी येता सो आमी कसं करता म्हळ्यार आमी युजुअली खंयचे डिजिटल डिवाइस यूज करता जाल्यार आमगेले लॅपटॉप आसतले टॅब आसतले फोन आसतले इथं म्हळ्यार मस्त जन टॅब अंतू नेट बँकिंग करताची मस्त जन लॅपटॉप अंत करताची फोन अंत करताची तुम्ही खंयचे ऍप अंतू नेट बँकिंग खंय करताची पळय तसले डिवाइस अंतू दयकोर न्हू अँटीव्हायरस एक घाल्याची दिस इज नंबर 1 नंबर 2 मिगेल रिक्वेस्ट या पुरो जन कसं म्हळ्यार दोन्ही बँक अकाउंट मेंटेन करायचे सो 2 बँक अकाउंट अंतू एक अकाउंटाक तुमगेले कसं दुड्ड आसा तुम्ही सेविंग्स केलेले त्या पुरा तंतू केल्याची त्या अकाउंट तुम्ही एक गूगल पे पेटीएम असल पुरा UPI पेमेंट्स लिंक कोर नाकाच त्या अकाउंट दय कोरनु नेट बँकिंग येनातला रोड ना ते ट्रेडिशनल आमी कशी पुढे बँकिंग करता आशिल्ले पळय चेक DD आणि कसले स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन ना तशी ते पेमेंट करू जायना तसले करा तुम्ही आणि या अकाउंटांत 25,000 रुपीज मात्र दवराचे इथं म्हळ्यार आता रिसेंट जावन सायबर इन्शुरन्स स्टार्ट जाला कॉन्सेप्ट इंडियान यू कॅन बाय दॅट बट ताणी आता युजली कॉर्पोरेट समाज दिता आसता बट सायबर इन्शुरन्स येऊताय आम्ही त्या पुरो करचे मस्त डेंजरस आता एक APK फायला निमित्त कसं पुरा डेटा आमगेल वच्चाक साध्य आसा
ओके सो फर्स्ट कसं जाता म्हळ्यार APK फायल अंतू आमी कंच परमिशन दिला म्हण पळोवक सो द फर्स्ट परमिशन दिता कॅमेरा सो कॅमेरा म्हळ्यार तुम्ही खंय असल्यार तुमगेले फोटो तक काडू जाता त्या APK फायलाक सो दे कॅन टेक द फोटो एंड तुमकां ब्लॅकमेल करचे साध्य सेकंड आमी तक स्टोरेज आनी गॅलरी म्हण दिताची आमगेले फोन आशिल्ले पुरा फोटोस आनी फायल्स तक काडू जाता थर्ड SMS व्हेरी इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार तुमगेले बँक कितलो दुड्ड आसा म्हण तक कळटा SMS पळयतना म्हळ्यार तुम्ही खंयचे ट्रान्झॅक्शन केल्यार 100 रुपीज तुम्ही स्पेंड केल्यार 100 रुपीज स्पेंड युअर अकाउंट बॅलन्स इज 4 लाख रुपीज म्हणत 4 लाख तुमगेल्या अकाउंटांत म्हूण त्या सायबर क्रिमिनलाक कळटा फोर्थ आमी GPS परमिशन दितात GPS दिल्यार तुम्ही खंय आसाची म्हणून ताका कळटा ही नोज द एक्झॅक्ट लोकेशन तुम्ही खंय आसाची आतां खंय वता आसाची लाईव्ह जावन ताका पळोवचें जाता मागीर लॉट ऑफ परमिशन अनेक मोस्ट डेंजरस तंत्रशी परमिशन कसं मायक्रोफोन परमिशन सो मायक्रोफोन तुम्ही ताका दिल्यार त्या ऍपाक आतां आमी हांगा बैसून उलयता आसाची फोन यूज करतनाची फोन ते नुता ताजितले आसा बट दॅट फोन वील कीप रेकॉर्डिंग आनी ते युजली मस्त ऍपाक आमी विदाउट अवर नॉलेज आमी तेजी दिवन आसताची तुम्ही एक सेटिंग जावचून ऍप्स परमिशनांत पळयल्यार तुम्ही शॉक जाता कितलो फोन तुम्ही मायक्रोफोन ऍक्सेस दिला म्हणून सो मायक्रोफोन ऍक्सेस दिल्यार तुम्ही तुमगेल्या फोनाक कसं जाता म्हळ्यार इट वील कीप रेकॉर्डिंग तुम्ही ऍप यूज करना तितले रेकॉर्ड करता आसता पुढे आमगेले आजी पुरा सांगता आशिल्ली कसं म्हळ्यार गोडेगू किवी दे म्हणून सो दॅट इज 100% ट्रू सो हे मोबाईल बट आमी कसो करयत म्हळ्यार नंबर 1 त्या ऍपाक परमिशन मायक्रोफोन जाय जाल्यार ओनली वायल युजींग ऍप म्हण एक ऑप्शन येता त्या दिल्यार ऍप यूज करतना मात ताका नातल्यार तुम्ही पळय तुम्ही फोन उतर ते दवरायचे ऍपल आसल्यार तुमगेले ए सिरी म्हणाची सडन जावन द सिरी ऑन जाता म्हळ्यार दॅट मीन्स इट लिस्निंग टू यू 24/7 and it's alert also 100% आता एक APK फायल आसा म्हण जाल्यार ते डिलीट करूक कसले एक विधान आसा की नाही अशीची सो आता एक APK फाईल मेसेज जावन आयल्यार तुम्ही डायरेक्टली ते डिलीट फॉर एव्हरीवन डिलीट फ्रॉम गॅलरी केल्यार ते गेले इट विल गो बट वेन इट कम्स टू तुम्ही ऑलरेडी ते इन्स्टॉल करून जाल्ला तद्ना कसं करका म्हळ्यार सेटिंग जावच का तुम्ही सेटिंग जावचून ऍप्स सांगतो 1 by 1 पळोवंक जाता आमी खंयचे ऍप म्हाका गोतना ते ऍप खंयचे सांगतो म्हणून इथं म्हळ्यार ते युजली कसं करता म्हळ्यार एक कॉमन नावार एक सेव जावन आसता खंयचे म्हणून सांगू जायना आमकां सो आमी ते 1 by 1 पळोवक पळोवन जे तरी ते ऍप आमी अनइन्स्टॉल करका बट तुमकां ते करू जायना तितलो फुरसत ना इन दॅट केस दय कोर न्हू factory reset kon sodachi phone once you do factory reset everything will be gone but the everything will be gone malar tumgel phone ashil data contacts messages everything will be gone so tumi joksa backup karnu factory reset koreta otherwise nak mag data gela re od ek pati in that case so many ask me this question India antu kench better phone Android ki iOS 100% it is iPhone but I'm not using iPhone but iPhone is 100 it's much better than Android but Indian they tani by the side loading option enable kari mon sanglari then it becomes the same आता APK फायलाचे उद्देश कसो आशिल्ले म्हळ्यार ताजे एक उपयोग कसो आशिल्ले जे तांणी सृष्टी करता ताजे बाय सो इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन तांणी इथे ते केलें म्हळ्यार फॉर एग्जांपल म्हाका एक ऍप करका ओके ते ऍप कोर न्हू म्हाका मिगेल कंपनी जेन्ना मात दिवका ते ऍप आय जस्ट वॉन्ट गिव इट ओनली टू माय कंपनी पीपल सो इन दॅट केस हांव त्या प्ले स्टोरांत गेल्यार एनीबडी कॅन डावनलोड इट दॅट इज नॉट रायट इथं म्हळ्यार म्हाका इट हॅज टू बी फॉर अ लिमिटेड युजर्स जो म्हाका एक कसले टेस्टिंग करतात एक ऍप कोर न्हू सो फॉर दिस रिजन इट वॉज डन बट यू कॅन ब्लॉक इट एनीवेज तुम्ही ते ब्लॉक केल्यार इट नथिंग हॅपन्स बट दॅट इज द मेन रिजन टू एन्श्योर दॅट कोणा जाय तांकां मात्र दिवच्याक फॉर लिमिटेड एक्सक्लुझिव्हिटी म्हणटा पण ताचे खातीर तांणी ते APK म्हणून केलेलं बट सायबर क्रिमिनल्स आर युजिंग इट अदरवायज मतलब ऍक्च्युअली आमी रियल लायफान पळयल्यार ते सायबर क्रिमिनल्सान मात न्हय अशी लोकांना तांकां उपयोग आसा म्हणून म्हणटा डेफिनेटली आनी ते APK फायलाचे तसलेची आता म्हळ्यार जनाक कळला सायबर सिक्युरिटी ऑफिशियल्सांक कळला हाजे विशयी तांणी कसले हाजे एडवान्समेंट करता आसा की म्हळ्यार तुमकां कसले ना पण आता कसं जाता दुड्ड गेलेल्या मनशाला दुड्ड म्हाका येवची म्हाका दिसता ना इट इज नॉट हॅपनिंग वन रिजन इथं जायना म्हळ्यार ते हांणी कसं करता ते दुड्डू तांणी तांगेले बँक अकाउंट ट्रान्सफर करतनाची तांणी खंयची सर्विसेस घेताची ऑनलायन तूं
दे टेक कंची फॉरेन सर्विस घेताची काही कंची एक वेबसाईट वचून ते दोन एक प्रोडक्ट परचेस करताची सो इन दॅट केस त्या कंची अनेक कंट्री दोकून थंय दोकून जावन येताना ते जायना ते दवरूं जायना सो वी हॅव टू प्रिव्हेन्शन इज बेटर म्हणटाच मला मी सो एक प्रिकॉशन आनी एक प्रिव्हेन्शन अदरवायज आय डोंट नो दुड्ड गेल्यार मागीर मेळची दिसतना मस्त जनाल दुड्ड गेला एक दोन मनशाल न्ही मोर दॅन 10,000 20,000 जनाल गेला वय अँड इट इज दर हार्ड अर्न्ड मनी अँड बेजार जावची कसं म्हळ्यार युजली त्या रिटायर जावन जस्ट आयलेची आयल सत्तना तांगेल पेन्शना दुड्ड आयला ते पेन्शना दुड्ड एक पटी कंप्लिटली गेल्ल्या पयर एक म्हगेले एक क्लोज फ्रेंड पुलीस ऑफिसर तागेले दुड्ड गेल्ले वय इता म्हळ्यार तांणी युजली कशें करतात सायबर क्रिमिनल्स तुमकां कंडापटी ट्रस्ट जावन नमगूच तशें करताची अँड ऑफ लेटली कशें जाता म्हळ्यार इन्फ्लेशन चड जाला आमगेल देशांत वी हॅव टू एक्सेप्ट इट पुढे तुमकां मेळचे प्रॉडक्ट एक एक्स अमाउंटा मेळटा जाल्यार आतां ते मस्त X+10 X+20 मस्त चड जाला सो एवरीबडी इज लुकिंग एट नाही ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्कम जाय म्हणून इजी मनी ऑफकोर्स द लेझी लॉट तांकां वगी जाय बट इवन इफ समबडी इज हार्ड वर्किंग ही इज नॉट एक्चुअली तागेल संबळ मात्र पावतना ही वॉन्ट्स मोर सो इन दॅट केस आमी कॉन्सेप्ट मून लायटिंग म्हणटाचे मून लायटिंग म्हळ्यार सकाळ एक कडेन काम कर न्हू संजान एक कडेन काम करचें बट मून लायटिंगात मस्त IT कंपनीज न्ही वय यू कांट डू इट तूं आमगेलें काम कर जाल्यार आमगेलें मात्र म्हूण सो इन दॅट केस वॉट दीस गेज डू इज दे गो फॉर शेअर ट्रेडिंग तुम्ही पळयात पूर जणांना मोबाईल पळोवन बैठचे रील्स न्ही त्यांनी शेअर ट्रेडिंग सो त्यांनी पयलीं काय म्हगेले एक स्टुडंट आले म्हगेले तू कसं मारे क्लासा बसून शेअर ट्रेडिंग करतास आय गिवन अ ब्रेक टू देम सो ब्रेक शेअर ट्रेडिंग करतास हसलो तू कितले इन्वेस्ट केला म्हण आय हॅव इन्वेस्टेड 80,000 सर म्हणून तू कितले प्रॉफिट करता डेली म्हणून आफ्ले अबाउट 500 to 1,000 म्हणलं म्हाका शॉक जालें 1,000 म्हणल्यार महिन्याक 30,000 रुपये मेळटा आय डोंट थिंक सो मेनी ऑफ देम अर्न 30,000 पर मंथ सो तशें आसतना 6 सेमिस्टर स्टुडंट इफ दे आर अर्निंग लायक दॅट सो ताका मात तसो तो खर्चून कशी इंट्राडे ट्रेडिंग करता आसा बट कसले गोतना तिल मनीस कसं करता एकल्यान एक ऍप पेटयला ते इन्स्टॉल करी म्हणून दॅट्स अ फेक ऍप अँड मिगेल व्हेरी क्लोज फ्रेंड हू इज ऑल्सो अ बिग प्रोफेसर इन वन कॉलेज तक्का तसले ऍप पेटयला त्यावेळी कॉमर्स प्रोफेसर तो तक्का तसले ऍप पेटयला ताणी ते इन्स्टॉल करून 3.5 लाख घाले ताणें 3.5 लाख 6.5 लाख जाल्ले अपास 2 लाख घालता तर 30 लाख जाल्ले तदना तो कुळका आशिल्ले दिस इज फेक म्हणून बट ताणें कसं म्हणून गोत्ता म्हाका नेक्स्ट डे पळयता 30 lakhs has become zero सो ताका दुड्डे काडू जायनी आनी ते घालल दुड्डे इट इज गॉन बट मोर दॅन दॅट त्यांनी कसं करता म्हळ्यार ते ऍप इन्स्टॉल करताना बिकॉज इट्स एन APK फाईल असल ऍप्स आर नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर सो त्यांनी कसं करता म्हळ्यार तुमगे पुरा डेटा कॅप्चर करून तुमगे फ्रेंड्सा कॉन्टॅक्ट्स काडताचे कॉन्टॅक्ट्स काडून तुमगे फ्रेंड्सा कॉन्टॅक्ट करून सांगताचे पळय हो यूज करतास तू यूज करी म्हणून तुमगे फ्रेंडान तुमके जो फोन करतना भाई तू यूज करतास म्हणून तू सांगता येस म्हाका 5 लाख घालाल 30 लाख जाला तो बाब नमगून घालता पास सो दिस इज हाऊ इट वर्क्स आता एक मनशाले मोबाईल हॅक जाला येता ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಸ म्हणून कळली ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಕಸ ಕೊರ್ಕ देवा पायम पडता केरी मागीर बँक इन्फॉर्म करका इन्फॉर्म करून क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ब्लॉक करका मागीर बँका सांगले तांणी ट्रान्झॅक्शन्स होल्ड करताचे 1930 म्हणून एक नंबर आसा त्या नंबरार फोन करून they have to mention that अशें जाला म्हणून मागीर काही जो रॉंग ट्रान्झॅक्शन ताणें केलें म्हणून जाल्यार NPCI म्हणून आसा नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणून ते ग्रीव्हन्स रेड्रेसल फॉर्म आसा ते घालल्यार युजली आमी करताची ते एक लायक पेटीएमार पेमेंट करतना रॉंग पेमेंट जाता सो दॅट्स नॉट अ सायबर क्राईम नाही ते बट तो कसो करता मर्यादा आसता जाल्यार तो मागशी रिटर्न करता बट अदरवायज तो तुमगे नंबर ब्लॉक करून सोडता म्हाका देवाना पेटयल्या म्हणून दॅट्स वॉट ही थिंक्स सो इन दॅट केस NPCI तूं इतली वेळू APK फाइल्स आणि बँकिंग फ्रॉडचा विषय आमकां माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर थँक्यू तशीची सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता